गोयच्या बालवाडींची सुधारणा जावपाची गरज आसा अशें राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ल्यो गोयच्यो बालवाडी सेविका उलयतात। गोयच्या रजनी धुरी, फटले नायक आनी शोभन खांडेपारकार हांकां केंद्रीय महिला आनी बालविकास मंत्री मेनका गांधीच्या हस्तुके 1 डिसेंबराक दिल्ली राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला। गोंयांतल्यो चडश्यो अंगणवाडी हो भाड्याच्या सुवातींनी आशिल्ल्यान लायट, उदक आनी सॅनिटेशनाच्यो सुविधा सारक्यो मेळनात अशें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सेविका म्हणटा। 70च्या फटले लक्ष्मण नायक हिका 2011-12 वर्साचो, रजनी धुरी हिका 2012-13चो, जाल्यार केपेच्या शोभन खांडेपारकार हिका 2013-14चो बेस्ट बालवाडी सेविका म्हूण दिल्ली विज्ञान भवनात केंद्रीय महिला आनी बाल विकास मंत्री मेनका गांधीच्या हस्तुकी राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला। गोयच्या बालवाडींची स्थिती सुधारपाची गरज आसा अशें ह्यो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्यो सेविका उलयतात। म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा, 2 नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा 2011 ते 12। ते सगळ्यांक बांदून दिवच्यो अंगणवाडी बरें जाता। मागीर लायट आसची, नळ आसचो, टॉयलेट मागीर मातशें बरें पडटा। आनी लोकांच्या घरान म्हणटकूच मातशें सगळेंच मेळटा अशें ना न्हू। नळ आसलो जाल्यार लायट ना, लायट आसली जाल्यार टॉयलेट ना अशें आसता। हो अवॉर्ड जो म्हाका मेळ्ळो आसा 2012-13चो, म्हाका हांगासर खूब बरें दिसता। हांव शिकयता ह्या भुरग्यांक आनी म्हाज्या जिवाक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा, कित्याक हांव ह्या भुरग्यांची सेवा करता म्हणून। ज्यो ह्यो अंगणवाडी आसा पळय ते लोकांच्या घरांनी आसा थोड्यांच्यो, त्यो गव्हर्मेंटान तेचेर लक्ष घालचें म्हणटा आमी, आनी त्यो आमकां सगळ्यांक म्हणजे बांदून दिवच्यो म्हणटा। मेन म्हटल्यार थोड्यां कडेन लायट आसा, उदक ना, उदक पयसल्यान हाडचें पडटा। परतें सॅनिटेशन म्हटल्यार हांगासर आमची टॉयलेट फॅसिलिटी बी आसा, ती बी थोड्यांक नासता। ह्या वर्साचो अवॉर्ड, नॅशनल अवॉर्ड म्हाका 1 डिसेंबराक नवी दिल्ली हांगा मेळ्ळो। खूब सुदारणा जावपाक जाय, तर एकोमोडेशनाचे पयलीं भुरग्यांक सारकी जागा बरी मेळपाक जाय आशिल्ली। आमची बालवाडी जी आसा ती रेंटल आसा आनी तांकां बसपाक बी सामकें मेळना। तितून अजून कांयच सुदारणा केली ना। फॅन ना, लायट ना, टॉयलेट ना, कांयच ना अजून पसून भुरग्यांक। इल्ल्याशाच जाग्यार ती बावडी भुरगीं येवन बसतात आनी सरावंडींग तांकां कांयच ना, खेळपा सुद्दां कांयच ना, सामकी खिचकटून कशी बसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांत दिसान दीस वेगवेगळ्या कारणांक लागून शेतां भातां पडीक पडपाक लागल्यात। लोकांकडेन आतां नांगर, गुटो, जू आनी हेर शेत करपाक लागपी गजाली कांय कडेन अस्तित्वात उरिल्ल्यो नात। दिवचरच्या मये भटवाडींचो शेतकार अविनाश मांद्रेकार मात ह्या गजालीक अपवाद आसा। ताच्या शेतांत मशीन व्हरपाक वाटना आनी ताच्या कडेन बैलूय नात। ताणें शेत करपाक कितें शक्कल लढयला काय पळोवया उदय परबाचो रिपोर्ट। हो अविनाश मांद्रेकार, मये भटवाडीचो शेतकार। इच्छा आसत जाल्यार मार्ग कसोय मेळटा ही म्हण ताका सारकी लागू पडटा। ताच्या शेतान मशीन व्हरपाक वाटना, ताचे कडेन बैलूय नात, म्हूण ताणें हो कॅन कातरून तातूंत उदक भरलें आनी आपल्या गळ्यान घालून तो सगळ्याक भोंवडावपाक सुरवात केली। पयलीं हांवें अशें हेजे केळम्याची कारणी करून केल्ली, ती हें करता करता सुचता न्हू, काम करता करता पयलीं बरो इतलो म्हूण मातलो पळय, तेजेर असो पयलीं भोंवडयलें सारकें, म्हणजे ते जमनीक बसलो सारको। तो कुसलो न्हू, मागीर खणला हांवें। खणले काय ती जमीन मातशी बरी चिकटान हें जाता, मोव जाता, भात मागीर बरें। कोण काम करूंकय पळयनाच। गुठो आनी बैलांचें बी सगळें आपुणूच काम करता आनी तो आतां शेत करता, पूण तेज्या जोडी एक आनी कोणी तरी करूंक जाय आसलें। आतां सगळ्यांनी भाग घेवंक जाय आसलेलो, कोण घेयना भाग शेतांनी। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेवया एक विराम।